आईच्यो खंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रास काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 5. सव कोंकणी अभिमानींक नमस्कार. एक व्हडलो सावकार धनी आशिल्लो आनी ताचे लागीं जायती कृशी भूंय आशिल्ली. पास्कू ताचे लागीं साबार वर्सां काम करतलो आनी आतां उतर प्रायेक पावल्लो. एक पटी ताणें कुंटोन कुंटोन चलचें पळयतना धनयान विचारलें, पास्कू कितें जालें? पास्कू म्हणालो, आतां दूद काडटना गांठी दूख सुरू जाल्या. धनी म्हणालो, कंत करनाका, फाल्यां तुका एक स्टूल हाडून विलेवारी करता. स्टूल दिलें. एका हप्त्या उपरांत पास्कू परत धनयाक मेळटना तशेंच कुंटोन कुंटोन चलता. धनी म्हणालो, आतां कितें प्रॉब्लेम? पास्कून म्हळें, ना धनया, एका हप्त्यांत हांव कशें कशें केल्यार गाय स्टूला वयर बसूंक आयकना. आमकां मेळिल्ले अवकाश कशें गळसीत हांव म्हणल्या वयर मस्त संगती होंदोवन आसात. नमस्कार तुमकां समेस्त दायजी टीव्ही वीक्षकांक. आनी आज आमी तयार आसा बिरी बिरी पावस सीझन 5च्या भुरग्यांच्या ऑडिशनाच्या आनी एक एपिसोड सांगता. पयल्यान पयलें आमचो वरयणार कवी मेल्विन रॉड्रिगस हांकां आमी स्वागत म्हणटा आनी आमच्या नेणतुल्या माणकुल्यांक आज तुमच्या मुखार सादर करूंक आतुरायेन आमी राखून आसा. तर ऑडिशन्स पळोवया. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 5. रुवी लोबो. Yes. हाय रुवी, कशें आसाय तूं? I'm fine. How are you? हांव बरो आसा बाबा. खंय थावन आयलें तूं? हांव जेप्पू बापाल. जेपू बापाला थावन. खंयची कविता रेडी करून आयलाय तूं? हांव कोंकणी भास म्हणली कविता रेडी करून आयल्या. कोणें बरयल्ली? रोशू बचपे. रोशी बचपेची कविता. हय. ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका हांव. Thank पयलें कविता सादर कर, मागीर आमी इल्लें उलया. आं, ओके? येस. ओके. ऑल द बेस्ट. कवितेचें नांव जावन आसा कोंकणी भास. कवी रोशू बचपे. कोंकणी आमची भास ती सोमोग करया. थोडे शब्द शिकोवन ती गिरेस्त करया. कोंकणी आमची भास ती सोमोग करया. थोडे शब्द शिकोवन ती गिरेस्त करया. उजो करची सुवात म्हणटात ताका रांदण. उजो करची सुवात म्हणटात ताका रांदण. वालीनी वळली कांट तीस ती कुरपण. वालीनी वळली कांट तीस ती कुरपण. वासे घालून दंपलेले कोलवाचे घरचें पाकें. वासे घालून दंपलेले कोलवाचे घरचें पाकें. काळूंक आयदना सुंबाचे जाळ शिंकें. काळूंक आयदना सुंबाचे जाळ शिंकें. मोटवेनी लांबी जार म्हळ्यार कालसांव. मोटवेनी लांबी जार म्हळ्यार कालसांव. दोन कुशी गडसूंक जिब्बेर आसता बुतांव. दोन कुशी गडसूंक जिब्बेर आसता बुतांव. पावसान जावचें फळ जांबळी रंगाचे बेणस. पावसान जावचें फळ जांबळी रंगाचे बेणस. झाडाच्या पानांमध्ये लिपले फळ आणस. झाडाच्या पानांमध्ये लिपले फळ आणस. मनशांक सयत गिळची उदका जिवी सिसर. मनशांक सयत गिळची उदका जिवी सिसर. मांकडा जातींत वड रुकार आसता वांदोर. मांकडा जातींत वड रुकार आसता वांदोर. दुवेक काजार केल्यार मेळटा एक जावई. रजेर केदनाय आपयता बापयची भयणाकय. रजेर केदनाय आपयता बापयची भयणाकय. खंयची सुरवात करतना आसता मोगोसो येवकार. खंयची सुरवात करतना आसता मोगोसो येवकार. विसरूंक येदिन्स नजो बावडोंक केरीक उपकार. विसरूंक येदिन्स नजो बावडोंक केरीक उपकार. देव बरें करूं. वा वा वा. सोबीत करून सादर केली रुवी तुवें कविता. थँक्यू. तुजी कविता सादर करतना तुजे दोळे आनी तुजे हावभाव पळोवन बारीक खुशी जाता. Thank you. त्या उतरांचे अर्थ देखीत तुजे हावभाव बदलतात. सोबीत करून सादर करची कला तुजे थंय आसा. म्हाका भोव खुशी जाली. आनी रोशीची कविता ही आमकां कोंकणी शिकतेल्यांक एक बरो एक पाठ म्हणल्यार बरी आसा. एक उतर दिला आनी ताचे अर्थी दिल्या त्या कवितेन. भुरग्यां खातीर आनी नव्यांक शिकच्या खातीर पुरो अर्थी आसात आनी तो उतरांय आसात. वय की न्ही? उपकार बावटना कितें म्हणटात तुमी? कोणायचो अकरेची ओळ आसा थंय. कोणायचो उपकार कार्य जावन एक कोणायचो उपकार बावडोंक आसा तुका. आमी तांकां
आमी तांकां धन्यवाद म्हणटात आमकां सहकार केल्ल्याक. ना तुवें कविता धन्यवाद उतर आसा ना म्हणून ना, तें चड कोंकणी म्हणूंक जायना. आमी कोंकणीन कितें म्हणटा देव बरें करूं. तें तुवें म्हळें तुमकां कळीत आसा तें वय. कळीत आसा तें. ओके सो बितकन म्हणटाय तूं कोंकणी शिकताय की तूं या कोंकणी उलयताय काय ना? वय कोंकणी उलयता. कोंकणी उलयताय म्हणजे कितें सुरू करतना इंग्लिशांतूच उलयलें कित्या खातीर तशें संवय जाल्या? वय ग्रीट करतना इंग्लिशांत संवय जाल्या. ग्रीट करतना संवय जाल्या इंग्लिशान उलोवची म्हणना तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. इल्लें अप्रूप तरी कोंकणी उलयचें तुवें. येस. तुका बरी कोंकणी उलोवंक जाता. तुजें प्रोनाउन्सिएशन तुजे उच्चार म्हणटा हांव ते बरे आसात. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जोहान वाज राईट. वय तूं खंय तो आयलाय बाबा जोहान? खंयच्या गांवांत आयलाय? मंगळूर मँगलोरूच. मँगलोर खंयच्या कडेन? मंगलदेवी मंगळदेवी. खंय शिकताय तूं? खंयच्या स्कुलान शिकताय? अलोशियस एलोशियसांत. खंयच्या क्लासींत? थर्ड स्टँडर्ड. सदांय कशें येताय तूं? तूं मंगळदेवी तावन एलोशियस वसाचें न्ही तुका? पयस न्ही तुजें घर? वय कशें वेताय तूं सदांय? बस बसार येताय की? एकलोच येताय की? ना मागीर? म्हणजे बहीण. भयण आनी तूं सांगता येतात. ओके ओके तें शिकता की? वय व्हेरी गुड व्हेरी गुड. खंयची कविता सांगताय आज आमच्या खातीर तूं? कोगुल कोगुळ. कोणें बरयल्ली? फेलची लोबो दगबेल. फेल्सी लोबो दे रेबेल. ओके 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 सुरू करताय की? ऑल द बेस्ट. कविताचें नांव जावन आसा कोगुल. बरेनार फेलची लोबो दगबेल. मातूर एक तालो कानार सदांय बोच्चो कुहू कुहू म्हणून म्हाकाच आपय तशें बोगसो. मातूर एक तालो कानार सदांय बोच्चो कुहू कुहू म्हणून म्हाकाच आपय तशें बोगसो. घरांत हांव आसतना शाळेन शिकून आसतना खेळून आसो आंगणा म्हाकाच आपय तशें बोगसो. कोण तशें गायता मोत म्हजी थांता म्हणून मामीक विचारी. कोगुल म्हणत ती हासून. कोगुल म्हणत ती हासून. राखून रावून एका दिसा सोदून काडलें तिका हांवें बारीक एका फांट्यार. रंग तिचो काळो तरी जालें कितें? तुका म्हाका जावचें ना गांवच्यार तिचे परी. परत परत तोच कुहू परत परत तोच कुहू म्हज्या कानारी म्हज्या कानारी. धन्यवाद. धन्यवाद तुका जोहान. तुकाय धन्यवाद म्हणटा हांव. कितल्या तूं कुहू कुहू म्हणटा हांगा कोगुळ आयली की म्हणून बरी बगलें म्हाका तापयल्या बरी बगलें म्हाका. जायत म्हाका उबोवंक जायना बाबा कोगळे बरी. तुवें आपयल्या रे पूण बारी सोबीत कर म्हणली. तुजो ताळो आयकून म्हाका बारी खुशी जाली. आनी इल्लें प्रॅक्टीस करीचें तुवें. जायत मो परतून आतां नेक्स्ट रावंडाक आयल्यार बरें प्रयत्न करीचे. आनी ना जाल्यार येवच्या वर्सात परतून येयचें तुवें. हाचें की बरें करून प्रॅक्टीस करून येयचें. जायत की? व्हडलो जाल्या उपरांत कितें जाता तूं? फार्मर. हें बारी खुशेची गजाल. म्हाका भोव बरें जालें. तुमकां जागो आसा की मस्त? जागो फार्मर जायचे जाल्यार जागो शेत जायचें न्ही. जागो जायचें न्ही. भुंय जायचें न्ही. भुंय भाट जायचें न्ही. तुका जागो कांय घेवचें तुवें आतां खंय पयस एका कडेन कांय घेवचें. हांगा सिटी भितर जागो मेळना न्ही पुता? पयस कालें फार्मर जावन कालें करताय तूं? बत्तो ना. व्हडलो जाल्या उपरांत कळटलें तुका. पूण फार्मर जावचे चिंता आसा पळय म्हाका तें बारी बरें लागलें तुजें. कळ्ळें की? आज फार्मर म्हळ्यार चिंता सगळे गादे कशचे म्हणून तशें न्ही तें. फार्मर म्हळ्यार मस्तू नमुन्यांनी करूंक जाता. व्हडलीं शेतां बाटां करूंक जातात. फ्रुट्स या वेजिटेबल्स या दुसरे नमुन्याचे तांत्रीक गजाली आज खूब आयल्यात. तातूंत तुवें बरें तें फार्मर जायचें म्हूण सदांय सांग. सदांय सकाळीं उठून म्हाका फार्मर जायचें. म्हाका कृशीक जायचें. तें सदांय तुवें म्हळें जाल्यार मागीर तूं ताजे विशयी शिकताय आनी व्हडलो जाल्या उपरांत व्हडलो फार्मर जाताय. इंटरनॅशनल फेमस जाताय. जायत की? ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. निशेल पर्ल मोंतेरो. समा तुजें नांव समा सांगलें गे हांवें?
तूं मस्त पटी आयलाय आमच्या बेरी बेरी पावसाक न्ही वय कितलें भिजलाय तूं बेरी बेरी पावसांत भिजो ना भिजून नाय सत्री हाडली तुवें वय सत्री धरून बेरी बेरी पावसाक येताय तूं भिजताय आं वय आं आतां खंयच्या क्लासी पावलाय तूं हांव क्लास 4 क्लास 4 खंय येता इस्कॉलाक सेंट एलोशियस एलोशियस पयलीं तूं दुसरे कडेन येतलें न्ही वय सेंट लॉरेन्साक येतलें न्ही वय आतां सेंट एलोशियस वय खंयची कविता सादर करताय पुता तूं कविताचें नांव जावन आसा धांक कोणें बरयल्या ती विल्सन कटील ओके ऑल द बेस्ट बरें कर मग कविताचें नांव जावन आसा धांक कवी विल्सन कटील धांक जावचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही धांक जावचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही मुळाक कुराट पडले उपरांत पाळां तुटून वेची फांटे बेंडून वेचे दीक व्हांवून वेसो निर्लिप्त जावन पडले तसाचे पाला तुटून वेची फांटे बेंडून वेचे दीक व्हांवून वेसो निर्लिप्त जावन पडले तसाचे एकच एक खोलो येवरानाशे कूड नागरी लांकूट जाता नाय एकच एक खोलो येवरानाशे कूड नागरी लांकूट जाता नाय वोळींत पुरल्यार पाळ दिवचे तसलो जिवा रोस गुपीत राखून उरिजे वोळींत पुरल्यार पाळ दिवचे तसलो जिवा रोस गुपीत राखून उरिजे अंगापांगांच्या घयांचेर तरणी वाळ सरून वयर वतानाय अंगापांगांच्या घयांचेर तरणी वाळ सरून वयर वतानाय आपल्या खोल्यांक तकले धलोवचे आशा बिलकुल किरलोंक नजो आपल्या खोल्यांक तकले धलोवचे आशा बिलकुल किरलोंक नजो परत परत फुटून येवच्यो आपल्योच आंकड्यो किमचून काडल्यारी वेंगलेल्या वालीच्या पानाक आपलेच म्हणून मानून त्या पाचव्या पानांत आपणेली पनोरसो गुण आसाने तो खुर्साकी साधना रुखान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस न्ही रुखान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस न्ही देव बरें कर कितली अपुरबाय थँक्यू कितली अपुरबाय म्हणटा हांव निशेल कितलो आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स लेवल तुजें पयलींचे की मस्त मस्त बरें आदल्या वर्सा हांव ह्या वर्सा पळयतना तूं वयर पावलाय हां तुका 15 to 30 कॅटेगरीन घालीचे आमी व्हडल्यांच्या युवजनाच्या कॅटेगरीन तूं कोणायकी कॉम्पिटिशन दिताय तितलें कॉन्फिडन्स आसा तुका आतां सो बी इतकें म्हणली तुवें पूण म्हाका एक विचारूंक जाय तूं ही कविता कितली समजलाय म्हणून बेश्टें अशें दिसारचें तुका धांक म्हळ्यार कितें धांक म्हळ्यार आतां फांटे काट्ट केल्यार वाल ताका सकयल घालूंक सोडिना त्या रुखांत मिरया सोबेल कसर वयर येता वाल धरणीर सोडूंक जायना ताका एक दिगो जाय ताका त्या दिग्याक खंयचे नमुन्याचे दिगे आसतात पोंगेराचे आसतात नमुन्यावर आसतात ताका धांक म्हणटा आमी वालीच्या निबान धांकाक उदक मेळिल्ले बरी म्हण एक गाद आसा आमच्यान ती जायते बुडातात आनी जायत्या लोकांक धांक म्हणल्या शब्दाचो अर्थ खबर आसची ना कोण कृशी करता पानांची कृशी करता तांकां बरो खबर आसतली हां तुमगेर पान आसा की घरा तुज्या आमायकर आबाकर आसा थंय धांक पळयलें आमी तुवें वचून परवां गेल्यार रजेंत गेल्यार आबा कडेन आवाई कडेन विचार धांक म्हळ्यार कितें म्हणून हां विचारीचें तुवें ओके बरी करून म्हणली बाबा तुका गॉड ब्लेस यू बरें जालें म्हाका आयकून खुशी जाली ओके मुखल्या रावंडाक येयल्यार आनीक बरें म्हणचे ओके आन्या डेसा कशें आसा तूं आन्या बरें आसा आदल्या वर्सा आमच्या बिरी बिरी पावस सीझन 4 रनर अप तूं वय मू हय परतून पळोवन तुका खुशी जाली म्हाका हां आनी तुजें ऑडिशन्स करीचे की तुका ऑडिशन जाय की तुका सीदा फायनला धडया हां गुंतू ना भुरगीं बरीं आसात ह्या वर्साय आनीकय बरीं आसात आदल्या वर्साची की बरीं बाहेर हाडकन पुराय आयल्यान सगळीं कॉम्पिटिशन टफ आसा तूं कशें म्हणटाय पळया जायत की खंय तोंड आयलाय तूं
मी पदवता मी पदवतावन ओके ऑल द बेस्ट कोणाची कविता म्हणटाय तूं हांव MP रॉड्रिगस खंयची कविता बांक तबक पितकांडी बांक तबक आनी पितकांडी ओके ऑल द बेस्ट स्टार्ट कवितेचें नांव बांक तबक पितकांडी बरयणारी MP रॉड्रिगस म्हालगड्यांच्या म्हज्या घरा मेटा सट्टा मुकल्या सोप्यार असले 2 बांक म्हालगड्यांच्या म्हज्या घरा मेटा सट्टा मुकल्या सोप्यार असले 2 बांक दाव्याक एक उजव्याक एक दाव्याक एक उजव्याक एक वणकून बसोंक दिमचे आधार वणकून बसोंक दिमचे आधार पालपणसाचे वा सागवणेचे हांव ते नेणा पालपणसाचे वा सागवणेचे हांव ते नेणा 50 वर्सां आदले तरी नातलो एक बुराक 50 वर्सां आदले तरी नातलो एक बुराक एका बांकार आसतले सदां कास्याचे एक तबक एका बांकार आसतले सदां कास्याचे एक तबक तांतून थोडी कसरी पानां थोड्यो पोपळा पुडी थोडे कुडके धुमटी तांतून थोडी कसरी पानां थोड्यो पोपळा पुडी थोडे कुडके धुमटी आनी सिसलेन इल्लो सुनो आयलेल्यांक आमचो सत्कार आयलेल्यांक आमचो सत्कार ह्या बांकार बसून जातल्यो गजाली गरजेच्यो आनी गरजे भायल्यो ह्या बांकार बसून जातल्यो गजाली गरजेच्यो आनी गरजे भायल्यो आमी सरशीन बसल्यार जातलो आमकां फुंक्याचो अभिषेक आमी सरशीन बसल्यार जातलो आमकां फुंक्याचो अभिषेक बांका समकार कोंद्या लागसर आसली एक पितळीची पितकांडी बांका समकार कोंद्या लागसार असली एक पितळीची पितकांडी तोंडांतले पीक खाली करच्याक तोंडांतले पीक खाली करच्याक ती समकार नातल्यार थोड्यांचे पांय जातले असकत ती समकार नातल्यार थोड्यांचे पांय जातले असकत मेटार रावून थुकतले पीक आंगणाक मेटार रावून थुकतले पीक आंगणाक आपले मेळे हेरांच्या बागलार उडोवची जात आपले मेळे हेरांच्या बागलार उडोवची जात मोन दुखात म्हूण काडिनातले मम्मी जाप मोन दुखात म्हूण काडिनातले मम्मी जाप राती वरां 9 जाताना आमची मंद्री त्या बांका पोंदा राती वरां 9 जाताना आमची मंद्री त्या बांका पोंदा तवळ आमकां दिसतलो परजळ न्हय नक्तिरांचो या संन्यासो तवळ आमकां दिसतलो परजळ न्हय नक्तिरांचो या संन्यासो बागार सडीत उरलेलो सुनो बांका पोंदा चिपकायल्यासो बागार सडीत उरलेलो सुनो बांका पोंदा चिपकायल्यासो तो इतलो दाटारलो की काडूंक पुरो आसलो घराक वायट वास तो इतलो दाटारलो की काडूंक पुरो आसलो घराक वायट वास ह्या वेळी बाप सोदतलो आपले तबक ह्या वेळी बाप सोदतलो आपले तबक त्यावेळी ताका कोणेय विंचोवन दिल्यार त्यावेळी ताका कोणेय विंचोवन दिल्यार कुशीक दवरितो भांगार आनी विंचीत आपले तबक कुशीक दवरितो भांगार आनी विंचीत आपले तबक देव बरें करूं देव बरें करूं आन्या देव बरें करूं MP रॉड्रिगसाची भोव अपुरबायची कविता ताणें 2 वर्सां आदीं सरच्या कांय थोड्या म्हयन्या आदीं बरयल्ली कविता म्हाका तुवें कविता सादर करतना तुजे कितले गरजेचे हावभाव जाय जे तितलेच हावभाव तुजे ते म्हाका पसंद जावची गजाल सड्ड नाटकी करनाय तूं कितली गरज आसा तितलें मात्र ती म्हाका खुशी जाता आनी तुवें ती कविता सादर करतना म्हाका तबक घेवन म्हाका सत्कार केल्ले बरी जालें तितलें अपुरबाय आनी अशेंच तुवें करीजे मुखार वसाजे ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका हांव बरें मागता तुका चेरिश्मा पायोला कॅस्टिलिनो सारकें न्ही हां तूं हाच्या आदीं आयलें बिरी बिरी पावसाक तर हांवें तुजे चड सांगिचें म्हणून कांय ना रायट खंयची कविता सादर करता आमकां संद्रेमा सांग म्हाका संद्रेमा सांग म्हाका खंय आसा संद्रेम वयर दिसता की तुका सदां पळयताय की ना भायर मळबा पळयताय की ना तूं पळयताय कारण दिसता तें वयर सूर्यो सूर्य मात तें दिसाक रातीक राती स्टार्स
स्टार्साक कोंकणीन कितें म्हणटात? स्टार्स म्हणटात. क्रिसमस स्टार. नक्षत्रां, नकेत्रां, नक्तिरां, कितें म्हणलें? तारां, कळ्ळें? नकेत्र, नक्तीर, नक्षत्र, तारां, तार, कळ्ळें? ओके, ऑल द बेस्ट. बरें सादर कर. कवितेचें नांव आसा संद्रेमा सांग म्हाका. कवी रोशू बचपे. संद्रेमा ना तुका दोळे तरी म्हाका पळयताय. पाय तुजे दिसना तरी सगळो संवसार भोंवताय. संद्रेमा ना तुका दोळे तरी म्हाका पळयताय. पाय तुजे दिसना तरी सगळो संवसार भोंवताय. संद्रेमा ना तुका हात कोणाक कुंकाल रावलाय. नाक तुका ना तरी उस्वास कसो सेवताय. संद्रेमा ना तुका हात कोणाक कुंकाल रावलाय. नाक तुका ना तरी उस्वास कसो सेवताय. हळडवो तुजो रंग म्हजो कित्याक सावलो. कवीक तुजो सांग भुरग्यांक तुजेर दोळो. हळडवो तुजो रंग म्हजो कित्याक सावलो. कवीक तुजो सांग भुरग्यांक तुजेर दोळो. राती तूं परजळटाय दिसा खंयसर लिपताय. मोडा भितर तूं आसताय म्हाका पळोवन लजेताय. राती तूं परजळटाय दिसा खंयसर लिपताय. मोडा भितर तूं आसताय म्हाका पळोवन लजेताय. तोंड तुजें दिसना म्हाका जावाप तरी कसो दिशी. आंग मात दिसता तुजें खंय आसा काडमिशी. तोंड तुजें दिसना म्हाका जावाप तरी कसो दिशी. आंग मात दिसता तुजें खंय आसा काडमिशी. ताळो म्हजो आयकता तुका वा संद्रेमा म्हज्या रागार आसा. आबा आबा सांग म्हाका संद्रेम तें हांव कित्याक हांगा. ताळो म्हजो आयकता तुका वा संद्रेम म्हज्या रागार आसा. आबा आबा सांग म्हाका संद्रेम तें हांव कित्याक हांगा. चेंडू पुता तुवें वयर मारलोय मोळ बांदोरला तो खेळूंक. हाडूंक हांवें सुर्याक धाडलो तोय ताच्या सांगाता रावला खेळूंक. चेंडू पुता तुवें वयर मारलोय मोळ बांदोरला तो खेळूंक. हाडूंक हांवें सुर्याक धाडलो तोय ताच्या सांगाता रावला खेळूंक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. चेश्मा कितल्या पुरबाय तुजी कविता आयकताना कितल्या पुरबाय जाता म्हाका. परतून ते ल्हानपणाचे उडास जिवे करताय ही कविता आमकां. तूं केदाळ संद्रेमा विशीं कितलें चिंताय तूं? एक चूर न्हय. संद्रेमाचे उजवाड केदाळा पुरो आसता. बरो उजवाड केदाळा ताका कितें म्हणटा आमी? सकाळी आसता. सकाळी. संद्रेम सकाळी दिसता तुका? सकाळी कोण दिसता? सन दिसता, सूर्य दिसता. रातीक सदांय संद्रेम दिसना आमकां. बरो फुल्ल मून म्हणटा आमी ताका आमी पुनवसो संद्रेम म्हणटा आमी. वय की न्ही. मागीर एक दीस कांयच दिसना तो त्या वेळा आमी आमास आयली म्हणटा आमी. वय की. आमासे उपरांत ल्हव ल्हव ते इल्लो इल्लो व्हड व्हड जाता. मागीर परतून पुनव जाता. तशें 15 दिसा एपटी आमास येता. 15 दिसा एपटी पुनव येता आमकां. कळ्ळें. तशें एक 28-30 दिसांक एक पुनव एक आमास आमकां मेळटा. आतां ताचे लागीं आब तुका सांगता. आबा लागीं तूं विचारताय. आबा लागीं विचारलां की ना तुवें? कालें म्हण विचारलें. संद्रेम तें हांव कित्याक हांगा. हांव कित्याक हांगा म्हण विचारताय. हय. कित्याक म्हण सांगलो आब? सांगून आतां आनी हाचे कवितेन सांगलें तुवें. तुवें चेंडू मारलो. तूं बॉल खेळटाय केदाळे. चेंडू म्हळ्यार कालें बॉल खेळचें. तुवें मारूंडो तो वयर वचून रावला. पाटी येवना तो. थंयच रावला. सुर्या लागीं खेळटा तो. सूर्य आनी संद्रेम सांगाता खेळटात म्हूण सांगता आप तुजो. वय गी. हय. बरें एक चिंतप आसा भुरग्यां खातीर. एक चिंतप आसा आमकां संद्रेम म्हळ्यार कितें, सूर्य म्हळ्यार कितें, भूंयमंडळ म्हळ्यार कितें, सोलार सिस्टम म्हळ्यार कितें हें पुरो थंय पुरो आमकां जाणा जायचें. आमी त्या विशयांत आतुराय दाखयचे, कुतुहाल दाखयचे. त्या जाणां मात्र हो संवसार भायर हो संवसार आसा पळय तो विस्तार आनी व्हडलो व्हडलो आसा. आमकां फकत आमची अर्थ आनी सड्ड म्हळ्यार सन, चड म्हळ्यार मून हें मात गोत्ता आसचें. युरेनस, नेपच्यून इतलें मात्र.
होय की नाही वय शिकताय की तू प्लॅनेट्स कितें म्हणून शिकलाय की वय शिकलाय स्कुलान शिकताय न्ही तशे भायरी दुसरे दुसरे सिस्टम्स आसात सोलार सिस्टम्स आसूंक पुरो कितले की मिलियन्स आनी मिलियन्स आसात तूं व्हड जाताना तें बरें शिकायचें कळ्ळें की मस्त संद्रेम आसात भायर भायर आमकां एकच दिसचो दुसऱ्या दुसऱ्या गिर्यांक ग्रहांक दुसरे दुसरे संद्रेम आसात कळ्ळें थोड्यांक आसा थोड्यांक नात तें पुरा जाणवाय तुवें आपणायचें व्हड जाल्या आपणान तुजी मम्मी टिचर म्हूण दिसता न्ही वय ती शिकयतली तुका तिचे कडेन विचार सवालां विचारीचे तुवें जाल्यार आमी हुशार जाता ओके ऑल द बेस्ट बरें काम सादर केली तुवें थँक्यू हाय ऑरेलिवा लोबो कशें आसाय बाबा तूं हांव बरी आसा खंय शिकताय तूं हांव सेंट एलोशियस गोंजागांत शिकून आसा खंयच्या क्लासीन हांव 7th पयलें आयलाय न्ही तूं बिरी बिरी पावसाक वय ताचे पयलें तूं कॉम्पिटिशनांनी आमच्या कविता ट्रस्टाच्या आयलाय म्हूण दिसता म्हाका वय प्रायज मेळ्ळा की तुका ना पूण तुजें प्रयत्न आसा पळय हर एक फावटी येवचें प्रायज मेळना जाल्यार परतून परतून पार्टिसिपेट करचें तें म्हाका बरें लागता तुका ह्या फावटी हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा तुवें मुखल्या रावंडाक येयचे इनामां जोडीचे अशें चिंता तुजी कविता सादर कर कवितेचें नांव वागांचो तिरमान कवी अँड्रू एल डिकुन्ना पेड्यांच्या मोसरान थोड्या खोलयांनी रानांतल्या वागांक घालो नमस्कार पेट्यांच्या मोसरान थोड्या खोलयांनी रानांतल्या वागांक घालो नमस्कार तुम्ही देशाचे राष्ट्रीय प्राणी तुम्ही देशाचे राष्ट्रीय प्राणी तुमकां कित्या पसिनांत कोणी तुम्ही देशाचे राष्ट्रीय प्राणी तुमकां कित्या पसिनांत कोणी तुमचो जागो मनशा घरांनी तुमचो जागो मनशा घरांनी ची ची तुम्ही जियेतात बुरशा रानांनी ची तुम्ही जियेतात बुरशा रानांनी खबर ऐकून विस्मित वाघ खबर ऐकून विस्मित वाघ तकलेक तांच्या सोडलो राग सोसी नांवांनी असलो अवमान सोसी नांवांनी असलो अवमान सांगाता मेळून केला तिरमान सोसी नांवांनी असलो अवमान सांगाता मेळून केला तिरमान मांडलेटा राव रस्त्याक देवसो नाडांनी भोंसो शहरांनी घुंसो घराघरांनी रिक्सो रस्त्याक देवसो नाडांनी भोंसो शहरांनी घुंसो घराघरांनी रिक्सो आणि निमाणे खशेपुनी आपणोंसो भेट्यांचो जागो आणि निमाणे खशेपुनी आपणोंसो भेट्यांचो जागो खोलयांकी आयल्या मजा सकट सांगाता मेळून आता शिकून आसात वागांक सकट सांगाता मेळून आता शिकून आसात वागांक घोंकुंक आणि शिमटी हालोंक घोंकुंक आणि शिमटी हालोंक देव बरें करूं वा 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 वो सुबीतकर सादर केली तुवें कविता कितली समजल्या तुका ही कविता सांग पळया थोड्या 2 लायनींनी सांग म्हाका ओके कविता अशी आसा ते पॉलिटिशियन्साचे आतां लोवर ग्रावंड लेवलार आसचे पॉलिटिशियन्स तांणी पुरा मस्त नांव करतात तांणी आमी अशें करता म्हणून सो ते डेल्ली राया कोणी ती वयल्या ऑथॉरिटीचे तांणी येताना थोडे कोले म्हणल्यार हांगा लोकांनी तांकां इल्लें सांगचें तुमी तांणी पुरो अशें करता ते कशें करतात आनी तांकां बगचें की आमी हांगा आमी इतल्या ऑथॉरिटीर आसा आमकां काही ना म्हणून सो तांणी ते ऑथॉरिटी घेवंक ट्राय करचें सो ते जाला कोल्यांकी मजा जाता आतां तांणी पुरा ताका शिकोवन आसात घोंकुंक आनी शिमटी हर ओके कोणे सांगलो तुका अर्थ कोणे सांगलो कवीन सांगलो की मम्मीन सांगलो की आनी दोगांयनी सांगले कवी तुजे लागीं उलयलो व्हेरी गुड अशें जायचें आमी कविता शिकता आसतना कोणें बरयलें आमकां समजुना जाल्यार कोणें बरयल्या ताच्या कडेन विचार तसो अर्थ समजून काण गेलो जाल्यार आमकां ती सादर करूंक सोंपें जाता
तुवें तें प्रयत्न केलें, शाबास म्हणटा तुका हांव. ऑल द बेस्ट. नील ओबेद पिंटो, खंय जावन आयलाय बाबा तूं? हांव जेपू मार्केट. जेपू मार्केट कडेन रावताय की तूं? ओणिकेरे. ओणिकेरे. वेरी गुड. खंयच्या इस्कॉलान शिकताय? सेंट तेरेजा स्कूल. तेरेजा स्कूल. ओके. खंयच्या क्लासीन? 7th स्टँडर्ड. 7th स्टँडर्ड. कविता शिकलाय तूं? वय. बाय हेड केलाय? बरें कर. कोणाची कविता? रोशू बचपे. रोशू बचपे. आमच्या ह्या सर्तेंत मस्त जाणांनी रोशू बचपेची कविता शिकून आयल्यात. खंयची कविता म्हणटाय तूं ताची? कोंकणी कविता. कोंकणी. कोंकणी कविता. ओके, सुरू कर. ऑल द बेस्ट. कविताचे नाव कोंकणी कविता. बरयणार रोशू बचपे. बरोवंक एक चिंतला कोंकणी कविता आज, जावचे ना त्रास जर मेलतीत प्रास. बरोवंक एक चिंतला कोंकणी कविता आज, जावचे ना त्रास जर मेलतीत प्रास. ओडली मायन सांगली तेजी थोडी उतरां, हातान कोंत घेवन सट्टीक थोडी मंत्रा. ओडली मायन सांगली तेजी थोडी उतरां, हातान कोंत घेवन सट्टीक थोडी मंत्रा. आबा सरशी गेल्यार तोरे इल्ल शेकता, आबा सरशी गेल्यार तोरे इल्ल शेकता. सांगता 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 जीब आड पडता, सांगता 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 जीब आड पडता. पप्पान म्हाका दिले पुस्तक थोडे आदले, पप्पान म्हाका दिले पुस्तक थोडे आदले. कोंकणी भाशे विशीं जाय परते देखले, कोंकणी भाशे विशीं जाय परते देखले. मम्मी मुजी केदनाय घरच्या कामांनी व्यस्त, कोंकणी कविता म्हणटाना ती जाता सुस्त. मम्मी मुजी केदनाय घरच्या कामांनी व्यस्त, कोंकणी कविता म्हणटाना ती जाता सुस्त. अखेरीक एक आलोचन म्हज्या मोतीक झलकली, तांच्याच विशयान बरोवन कविता तयार केली. अखेरीक एक आलोचन म्हज्या मोतीक झलकली, तांच्याच विशयान बरोवन कविता तयार केली. देव बरें करूं. देव बरें करूं, देव बरें करूं. नील ओबेद पिंटो. तुजें नांव बाबा सोबीत आसा. ओबेद सोबीत आसा नांव. थँक्यू. आतां तुजे कविता विशयान बरयकन म्हणली तुवें. थँक्स. हांसो तुजो म्हाका खुशी पसंद जालो. कविता सादर करतना स्मायलिंग फेस म्हणटा आमी, भोव खुशेन सादर केली तुवें. कांय तूं नर्वस जावनाय, भोव कॉन्फिडंट लेवल तुजें. म्हाका आत्मविश्वास म्हणटा आमी, तो बरो दिसलो म्हाका तुजें थंय. थँक्यू सर. इस्कॉलांत एक भाशणांनी करताय की तूं? ना सर, फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टायम येवन शिकता तुवें? तरी व्हडली घरा मुखारच आसताय कोणा न्ही तूं? ना ना मुखार आसताय मू ना? ओके. पूण मम्मीक तुज्या कविता आयकताना सुस्त जाता, म्हाका जायना. म्हाका खुशी जाली, मस्त खुशी जाली. थँक्यू सर. आतां एक मम्मी विशयांत तिणें कितें करता ती एक कविता बरोवन तिका सांगूंक आसा न्ही तुवें? बरयलाय मू तुवें? बरोवंक आसा मू तुवें? वय. आतां घरा वचून एक मम्मी विशयान एक कविता बरयचे तुवें, आनी तिची सुस्तपण आसा पळय तें कानवडीचें तुवें. ओके. तिका हांसूंक लायचें तुवें. ओके. ओके. ल्हान जाल्यारूय व्हडली बरय. म्हाका मात फोन करून सांग म्हाका खंयची बरयली, कितें बरयलें म्हण सांगिचें तुवें. ओके. रायट की? ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सर. जिनेलिया वास. कशें आसा जिनेलिया? बरी आसा सर. खंय जावन आयलाय तूं? खंयच्या जाग्यार जावन, खंयच्या गांवांत? मंगळदेवी कडेन. मंगळदेवी जावन आयले. खंयची इगर्स तुका, फिरकस तुका? रोजारियो कॅथेड्रल. रोजारियो कॅथेड्रल. ओके. कोणाची कविता? विल्सन कटील. नांव कितें? धांक. धांक वाचताय. अच्छा, आदी एकल्यान कोणें की आमच्या ह्या रावंडांत ऑडिशन्सांत धांक कविता वाचता. तूं कशें वाचताय पळया. ओके. ओके, सुरू कर. स्टार्ट. म्हज्या कविताचें नांव जावन आसा धांक. कवी विल्सन कटील. धांक जावचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही. धांक जावचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही. मुळाक कुराड पडल्या उपरांत पाळां तुटून वेची, फांटी बेडून वेचें, दीक व्हांवून वेच्यो, निर्लिप्त जावन पळयत आसा जे. मुळाक कुराड पडल्या उपरांत पाळां तुटून वेची, फांटे बेडून वेचें, दीक व्हांवून वेच्यो, निर्लिप्त जावन पळयत आसा जे.
एकच एक खोलय उरानाशे कूडनाक डिल्लांक खुर्स जाता नाय वोलिंत पुरलार पाल दिवन छातसलो जिवारोस गुपीत राखून वरीचे अंगापंगाच्या गायांचेर तर निवाल चरोवन वैर वता नाय आपल्याच खोल्यांक तकलेर दोलोंची आशा बिलकुल किरलोंक नजो अंगापंगाच्या गायांचेर तरणी वाल सरून वैर वेतानाय वेंगल्ल्या वालीच्या पानाक आपलेस म्हण मानून त्या पाचवेपणात आपणे लिपून उरसो गुण आसाने तो खुर्साकी साधना परत परत फुटून येवच्यो आपल्यास आखऱ्यो किमचून काडल्यारी वेंगल्ल्या वालीच्या मानाक आपलेस म्हण मानून त्या पाचवेपणात आपणे लिपून उरसो गुण आसाने तो खुर्साकी साधना रुकान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस न्ही रुकान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस न्ही देव बरें करूं देव बरें करूं जेनेलिया इल्लेशे प्रयत्न उणे म्हणले बरें बगले म्हाका इल्लेशें प्रॅक्टीस उणें जालें कोणना खंय ग्रामर व्याकरण फाटीमुखार जाल्लें बगलें तितलें सोडल्यार अदरवायज तुजें प्रयत्न बरो आसा पावोना मात प्रयत्न घरा तूं कोंकणी उलयता येना उलयता सर कितले उलयता सदांय उलयता की सदांय उलयता इंग्लीश उलयतात घरा ना कोंकणी उलयतात होय तर तुजी बरी आसा जाल्ली ही कविता तुवें सादर करची रीत बरी आसा जाल्ली आनी की बरी आसा जाल्ली अशें म्हाका बगलें तुवें पयले फावटी येवचें बिरी बिरी पावसाक ना हांव लास्ट इयर एक पिटी आयल्या ओके अदरवायज तुजें प्रयत्न म्हाका बरें आनी की बरें प्रयत्न नेक्स्ट रावंड आयल्यार आनी की बरें प्रॅक्टीस करीचें पडटा तुवें ओके सर ओके ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर चेल्सिया पर्ल कॅस्टेलिनो खंय तावन आयलें तूं डेरेबेल खंय शिकताय आतां तूं हांव माउंट कार्मेलान 9व्या वर्गांत शिकता तसा व्हेरी गूड आतां तूं हाच्या आदीं बिरी बिरी पावसाक आयलाय वय कश्यो कविता सादर करची कळीत आसा वय तुजी बहीण बी आयला म्हूण दिसता म्हाका वय वय आयला तुजी मम्मी बी आयल्या म्हूण म्हाका दिसता बिरी बिरी पावसाक न्ही जाल्यार आमच्या दुसऱ्या कॉम्पिटिशना खातीर न्ही तुमचें एक सगळें तुमचें घराणें जें आसा तें कोंकणी साहित्यांत कोंकणी कवितेक मान दिता मर्याद दिता आनी सगळ्यांत तुमी आसतात लिटरेचरांचे दाळे आसतात तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा कोणाची कविता सादर करताय हांव सलोमी मोगरनाड कवितेचें नांव साक्स ओके सुमिस्तांक म्हजे प्रणाम कवितेचें नांव आसा साक्स कवयित्री सलोमी मोगरनाड त्या नेंतुले सलयेन भरातून जोरान घाल्लेले ते बोबेक लागशिले नैसेत आवाजाविने सुस्कारून तुका वळेत गेले त्या नेंतुले सलयेन भरातून जोरान घाल्लेले ते बोबेक लागशिले नैसेत आवाजाविने सुस्कारून तुका वळेत गेली हांवें सांगच्यांत सत ना तर ती कुडसूंचे ते दर्या उदाक साकून पळया हांवें सांगच्यांत सत ना तर ती कुडसूंचे ते दर्या उदाक साकून पळया रातभर शेता देगेन पुवीत कुराना संगी निर्जीव कूड ती रक्तान आनी दुकान बुडली रातभर शेता देगेन पुवीत कुराना संगी निर्जीव कूड ती रक्तान आनी दुकान बुडली मुझे सत नाही तर तेंच तडे वस्तून मातयेचो रंग पळया मुझे सत नाही तर तेंच तडे वस्तून मातयेचो रंग पळया फांत्यापर्यंत ती कस पळयोन संद्र नेकेत्रांनी सयत तुका गळयली फांत्यापर्यंत ती कस पळयोन संद्र नेकेत्रांनी सयत तुका गळयली मुझे सत नाही तर तिच्या कुडे बगले नासच्या त्या तणा पणा पोंत्यांनी गळच्या त्या तुका तांब्याक पळया मुझे सत नाही तर
तिच्या कुडे बगले नासच्या त्या तणापणा पोंत्यांनी गळच्या त्या तुका तेंब्याक पळया. देवा उतरा शिकून गेल्ले, देवा उतरा शिकून गेल्ले बाळ घरा पावानातले पळयोन निदेवेन कंतीच्या उजांत लासताना काश्मीराची थंड बर्फां कोडून गेली. देवा उतरा शिकून गेल्ले बाळ घरा पावानातले पळयोन निदेवेन कंतीच्या उजांत लासताना काश्मीराची थंड बर्फां कोडून गेली. काश्मीराची थंड बर्फां कोडून गेली. देव बरें करूं. देव बरें करूं. चेल्सिया, तुवें एकदम सिरियस कविता सादर केली, भोव अपुरबायेन सादर केली. कवयित्रीन म्हाका दिसता काश्मीरच्या खंयच्या एका चलयेक उद्देशून खंयचे एक घडीत घडिल्ल्या वेळार बरयलें आसतली, म्हाका ती खबर ना, त्या घडीताचें उडास ना, पूण थंय आपणयलें तुवें आमकां एका ह्या आयच्या संवसारांत आयच्या परिस्थितींत चलयांचेर जो जुलूम चलता तें पिंतरावचें कवयित्रीन भोव सोबीत करून प्रयत्न केला आनी ती तितलेच अपुरबायेन तुवें सादर केलें. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या पावंड्याक मुखल्या रावंडाक जैत मागता. देव बरें करूं सर. या Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. Biri Biri Pavs Season 5. भुरग्यान सोलोंक शिकतना काडल्लीं पयलीं मेटां, आमी रांदूंक शिकतना केल्लें पयलें नुस्तें, कवीन बरोवंक बसतना ताणें लिखल्ल्यो पयल्यो वळी, हें सगळें बारीक कश्टान येवचें खंय. पूण केदाळां तुमी करच्या कामान तुमकां आसक्त येता ते दाळां तें काम खंडीत जावन काळजाक लागशिल्लें जाता, सलीसायेचें जाता. आज आमच्या भुरग्यांनी भोव अपुरबायेन तांची तालेंतां प्रदर्शन केल्लें तुमी पळयलें. परत आमी मुखल्या हप्त्यान मेळोंक आसतलें, देखून राखून रावा आमच्या ह्या शो खातीर, पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस, काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Pavs Season 5.